म्हापशा कितलेशेच विजाचे खांबे कोसळपाचे स्थितींत यो वच करतल्यांच्या जिवाक भय ते बेगोबेग थंयचे काडचे अपकीर्त टाळचे म्हूण थळाव्यांची मागणी। वॉर्ड नंबर 10 अंसाबाट विठ्ठल अंसाबाटाचे आनी हांव आतां सारको आसा जंक्शनार आहा जे आमचो फायराचो मांड आसा पळय थंयसर फुडल्यान त्या सायडीक फुडें एक खांबो आहा, 2 खांबे आहा। त्या खांब्याची एका खांब्याची कंडिशन अशें आहा की पोंच्यान तेजे वारांव सगळे कलमेल्यान बेथ्याचेर आहा, बेथो आहा पळय तेजेर उरला तो। फाल्यां सकाळीं ताका येता कदाचित गाडी लागात कितें लागात तो आख्खो कसो आसा तेजेर कितलेशेच लोकांची कनेक्शनां आसात, मेन रोड तो। तेन्ना हांव डिपार्टमेंटाक कन्सर्न करता की तो बेगींतल्या बेगीन खांबो रिपेर करचो आनी तशेंच आनी खंयसरूय खांबे आहा अशे ते बी तेंच्यांनी पळोवपाचे आनी तेजेर खांब्याचेर तो रिप्लेस करपाचे जेणे करून एक्सिडंट जावच्या पयलीं ते रिप्लेस करपाचे। मागीर तुमी येवं नाका आनी ते कोणाचे तकलेर पडलो वायरीन हे जालें की तेजेर तेन्ना तुमी येवं नाका। हांव इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर आसा ताजे कडेन मागता की तांणी पूर्ण सगळे कडेन भोंवन पळोवचें की हे जे खांबे आसा इलेक्ट्रीक स्पेशली आतां हो ट्रान्सफॉर्मर पळय तो ट्रान्सफॉर्मर एका सायडीन लवणला तो केन्नाय तेवटेन पडूंक शकता। त्या भायर जर आमी म्हापशा स्पेशली खोर्ले सीमेर बी पळयत जाल्यार थंय जे खांबे आसा ते वयर खांब्याचे वाराव आसा ते दिसता आनी पूर्ण खांबो वयर टोकार असो बँड जाल्लो आसा, वाराव भायर आयिल्ले आसा, तो केन्नाय तुटून कोणाच्या तकलेर पडूंक शकता अशी परिस्थिती थंय आसा। थोडे कडेन जे शिमिटाचे पन्ने जे कॉन्क्रिटाचे खांबे आशिल्ले इलेक्ट्रीक पोल्स ताजे सकयल्ले वाराव जे आसा ते एक्सपोज जाल्ले आसा म्हणून आमी पळयत जाल्यार केन्नाय खंयच्याय क्षणाक ते तुटून कोणाचेर पडूंक शकता अशी परिस्थिती म्हापशान आसा। की तुमी प्लीज येया आनी हे जे सगळे काम जे चल्ला ते रिव्यू करा आनी हे जे इलेक्ट्रीक पोल जे आसा तेय तुमी पळय कित्याक आतां अंडरग्रावंड केबलींग म्हापशा जाल्लें आसा तेन्ना ह्या पोलाची गरज म्हाका दिसना। बेगीन अंडरग्रावंड केबलीचें काम आसा तें करा आनी हे जे पोल आसा जे वयले पडूंक शकता ते पोल पयलीं डिस्कार्ड करा, ते काडून उडया आनी ती दुसरी अरेंजमेंट थंय कितें तरी करची। प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर।